आमचो रमेश तवडकार सभापती जावच्या आदीपासून गांवडोंगरी कर्वेच्या गावणे धरणाच्या उदकाचेर आमचें उलोवप चलतालें। सभापती जाल्या उपरांत तवडकारान धरणाच्या उदकाचें नियोजन करता अशें उतर दिलें। त्या उपरांत WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारानय येवन उतर दिलें, पूण खंयचे कडेन कांय ना। आतां लोकांनीच कितें तरी करचें पडटलें। आदल्या सरपंचान निरशेवणी उक्तायल्या। सरकार लोकांच्या उदरगतीच्या नांवान लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण जे सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा ताचो यथायोग्यपणे वापर जाता काय कितें, आनी तो वापर जाल्या उपरांत खऱ्या अर्थान लोकांचो डेव्हलपमेंट जाता काय कितें, लोकांच्या जिवनाक तेजो आधार आनी तेजे खऱ्या अर्थान विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान वाटचाल जाता काय कितें हो मोठो प्रश्न। आयज आमी गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या कर्वे हांगासर आशिल्ल्या गावणे ह्या डॅमाचेर आसात। तुम्ही ह्या डॅमाक पळयतात, बाकीच्या सगळ्या कडेन उदक सुकून सामकें सकल पावला, पूण ह्या डॅमाक आजुनूय कितलेशेच उदक आसा। हे डॅम जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं बांदपाक सुरू केल्ले आनी 2017क म्हणजेच आज पर्यंत जवळ जवळ हे डॅम बांदून जालें जाल्यार सुमार 6 वर्सां जालीं। तरी पूण ह्या डॅमाचो आजुनूय ह्या गांवडोंगरी भागान कांयच 4 आण्याचो सुद्दां फायदो जायना। ह्या डॅमांतलें उदक खऱ्या अर्थान पयलींचे जर विचार जर पळयले तांगेलें हें उदक खंय संपूर्ण गांवडोंगरी वाठारांतल्या लोकांक पिवपाक डायवर्ट करपाचें आशिल्लें, पूण दुर्दैव अशें डॅम बांदून रेडी जाला, पूण जें उदक ह्या लोकांक व्हरून डायवर्ट करून सिस्टमॅटीक जे पंपींग करून किंवा पायपलायन करून जे पळय पावोवपाचें आशिल्लें तो तांचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो खंय तरी शणूनच पडल्या सारको आसा। विशय हांव जेन्ना सरपंच जाला आनी ते जेन्ना यूथ आसा आदर्श युवक संघाचे आदर्श एक चेअरमॅन आसले ते त्या वेळाचेर हांव तेंचे कडेन हे कागाळ्यो सगळे गांवडोंगरीच्यो पंचायतीच्यो कागाळी तेंचे मेरेन हांव घेवन वयतालो। ती जाले नंतर आमी हे विशय म्हळ्यार की राजकारणाचे भाशेकीत आसता आमी सांगलात तांकां, आमी सगळ्याक मागे पंचायतीच्या वांगड्याक आमी सगळे वचून तांकां सांगलें सर आमी हें उदक हें आमकां आतां तरी तुमी ह्या हितून सभापती जाल्ले आसा आनी ह्या BJP सरकारान तुमी आसा तेन्ना हें उदक जर सप्लाय केल्यार तुमचें नांव आसतलें आनी ह्या लोकांक तुमी तें उदक सप्लाय करात ना करया म्हणलें तेणी करपाचें। आनी त्या दिसाक हांगा रेस्ट हावसाक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना त्या मिटिंगेक सुद्दां आमची चर्चा जाल्ली आसा। ह्या गावण्या डॅमाचें उदक आतां तरी आमी सप्लाय करचें ही आमी तांचे विनवणी केल्या आनी ते वॉटर सोर्स सुभाष शिरोडकर जे मंत्री आसा ते येवन हांगा विजीट मारून गेल्ले आसा। जेन्ना सुभाष शिरोडकर हांगसर आयलो न्ही तेन्ना तुमकां मेळ्ळो, तुमी आयले, तर त्या वेळार तुमकां सुभाष शिरोडकारान कितें सांगलें? ना आमी हांगा आयले ना, सुभाष शिरोडकर आनी ते डिपार्टमेंट हांगा येवन पळोवन गेले आनी हेजो आमी पुरेपूर आपूण विचार करतलो आनी तुमकां उदक सप्लाय पिवपाक जावं शेताक हें मेळटलें हें ते सांगून गेले, पूण अजून पर्यंत तेजे कितें आराखडो आनी डिपार्टमेंटान कितें केलां तें कांय खबर ना। जेन्ना काणकोणा WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयलो त्या वेळाचेर आमी ह्या डॅमा विशयीचो प्रश्न ताका विचारलो, तेन्ना ताणें सांगलें की हे जे डॅमाक जें उदक आसा तें उदक जर तर पिवपाक व्हरपाक जाय जाल्यार तें PWD डिपार्टमेंटान आमचे कडेन तें प्रपोजल करून मागीर तांच्यांनी तें व्हरून सप्लाय करपाचें आनी तेंच्यांनी प्रपोजल दिवन जर तर आमी जर उगी रावले जाल्यार तुमी आपल्या विचारा, जर एग्रीकल्चरा खातीर जर हाचो वापर करपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जर आमचे कडेन संपर्क केलो आनी त्या तरेचें प्रपोजल जर आमचे कडेन धाडलें जाल्यार आमी त्या पद्दतीन आमी तांकां हें उदक वापरपाक आमी हेल्प करतले अशें ताणें सांगलें। ST समाजाचे सरकारांतले फुडारी समाजभाव म्हणून गजर करत असतात, पूण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेंच दिसता। ST समाजाचो एक फुडारी रमेश तवडकार भाजपा सरकारांत आसूनय आनी खोतीगांव गांवडोंगरी वयले वटेन भरिल्लें धरण आसूनय त्या उदकाचो गांवा खातीर तो कितेंच फायदो करून दिवपाक शकना हें दुख्खय अशोक वेळी भुगतायता। आमी कित्याक पयलीं व्हळांक बांय मारून फोंडारी मारून ते तांबडे उदक आमगे सगळे ST लोक पिताले, पूण आज तो काळ येवपाक जायना म्हणून ही डॅमां हांगा जाल्लीं आसा आनी तरी आसतना डॅम तुडून भरून सुद्दां आमकां जर उदक मेळना जाल्यार आमचें दुर्दैव्य अशें म्हणपाचें ही पाळी येता। पूण सरकारान एक आमच्या ST भावां खातीर खोतिगांव गांवडोंगरीच्या जास्तींत 90% ST लोक आसा ते शेतकामचे आसा, कश्टकरी लोक आसा, तांकां उदकाची गरज आसा। उदक जर मेळत तें काम करपाक आमगे बागायती करपाक शेती करपाक कांय फुडें रावचें ना, जरी आमकां खावपाक पिवपाक उदक हें सरकारान हांगा येवन पळोवचें। आमचे सभापती आमचे आमदार आनी गोंय राज्याचे एक सभापती आसा
तांकां एक मनशाची कीव आसा, एक गरीब लोक बरे सुजाण जावचे, ते उंच जावचे, तांकां राहणीमान तेंगे बरें जावचें अशें तेंच्याही संकल्पना खूब मोठ्यो मोठ्यो संकल्पना आमी आयकता. पूण आज हे डॅम आसून जर आमच्या सरान ज्या ह्या लोकां खातीर खावपाक जावं शेता खातीर जावं बागायती खातीर हें उदक आमकां गांवडोंगरी आनी खोतीगांव सप्लाय करचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.